सावड्डे मतदारसंघात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वापरून मायनिंगाचो परिणाम जाल्ल्या गावांक आदार करपाचें उतर सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकरान दिला। पावसकरान सावड्डे मतदारसंघात 92 लाडली लक्ष्मी आनी 12 गृह आदाराची सँक्शन लेटरां वाटली। सरकार माध्यमांतल्यान जे लाडली लक्ष्मी आसा आनी गृह आधार तेजे डिस्ट्रिब्युशन तेजी सँक्शन ऑर्डर जी आसा ती आज आमी लोकां कडेन पावोवपाक हांगा सगळ्या 7 पंचायतीचे सरपंच तशेंच झेडपी धारबांदोडा तालुक्याचे हांगा उपस्थिती लायली आनी आमी सगळ्या कडेन ज्यो ऑर्डरी आसा त्यो आमी सगळ्या कडेन पावयल्यो आनी आमी फुडें तांकां टायम टू टायम हेज्यो ऑर्डरी मेळपाचो प्रयत्न करतले। हेंच्यो जी फॉर्मां भरपाची आसा ती आमी ऑफिसाक सगळी हाडून दवरल्या। एक सावड्डे आमी सावड्ड्या मतदारसंघा खातीर सावड्डे हेतून एक ऑफिस उक्तावण केलां, तशेंच आमी धारबांदोड्या फुडल्या विकाक आमी उक्तावण करतले आनी लोकांची ज्यो स्किमी आसा सरकार माध्यमांतल्यान ज्यो सरकाराची मदत आसा ती ह्या महिलां कडेन ह्या गांवच्या जनते कडेन पावपाचो आमी प्रयत्न करतले। तशेंच डिस्ट्रिक्ट मिनरलचो फंड आसा तो मायनिंग डिपार्टमेंटान भरलो वता जाता तो सरकाराक तितूंतल्यान आमी पयलीं सरकारा कडेन मागतले ह्या वाठाराच्या मायनिंग इफेक्टेड वाठाराच्या लोकांक महिलां खातीर जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तेंचो सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर आसा तांकां वर्साक 50,000 मदत करची आनी बाकीची जी ह्या वाठारांत मातयेची घरां आसा जी मायनिंग चालू जावन तांकां डॅमेज जाल्ले आसा तांकां सगळीं मातयेची घरां आसा ती सरकारान हे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान ह्यो घर जी आसा ती पक्की करून दिवपाची जवळ जवळ 4.5 लाख रुपयांचो एस्टिमेट जातलो की तांकां नवीन बांदून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी सरकारान ती म्हजी मागणी बांदून दिवपाची। तशें आमचो मुख्यमंत्री ताच्या अनुभवी आसा, ताका पॉलिटिक्सा अनुभव आसा, डेव्हलपमेंटा अनुभव आसा आनी हें काम तो आमचो मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर करतलो। कोट्यांनी रुपया कोड्डून साळ न्हंय नितळ करपाचो सरकाराचो प्रोजेक्ट खंय फेल जाल्ल्यान जमा। नावेलीचो आमदार लुईजीन उलयला, न्हंयत खंय सिवेज आसा तशी आसा, ह्या घाणीची पाळमुळां पयलीं सोदून ताजेर उपाय काडपाक जाय। सरकारान सिवेज प्लांट वाडोवचो म्हूण लुईजीन उलयलो। हांव नावेलीच्या मतदारसंघांत फार्मर्स कॅम्प फार्मर्स मेळावो घडोवन हाडटा। I'm told government has already spent crores of rupees to clean it up. When I went to see, it is overfilled and overflowing with sewerage once again. So spending crores of rupees on this sewerage, on this silting of the river will not be enough. We have to find out what is the root problem. So government must immediately expand the capacity of the sewerage plants. Now with JICA funds, thousands of crores of rupees, with consultants like Louis Berger and company and others, I hope and I pray to God that this sewerage problem is settled at the earliest. लुईजीन नावेली शेतकारांचो मेळावो घेवपाचो आसा। So these are the main things. I repeat again. Clean, green and healthy constituency, and I would like to have the suggestions from the public. रिवर साल नॅशनलायझेशन केला ती डिनॅशनलायज करपाक सांगला। I feel so because river belongs to the people, and the river should remain with the people, and people are the main stakeholders who should guide us as to the development. The moment you nationalize, then you have to go to the central government. नावेलीचो आदलो आमदार आवेर्तान सध्या थंयच्या लोकांच्या इश्यूंचेर एक्टीव जाला। थंयचे मोबायल टावराचे इश्यू वेल्यान 2 दीस फाटीं आवेर्तान एक्टीव जालो। उपरांत रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगाचे इन्स्पेक्शनाकूय पावलो। ते पळोवन आतां लुईजीनान पब्लीक इश्यू घेवंक सुरवात केल्या। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। गिव एक ब्रेक।